गोंयांत बेकायदेशीर रेंव काडपे आड राज्य सरकारान केल्ले कारवायेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान समाधान व्यक्त केला। ह्यान फुडें दुसऱ्या राज्यांतल्यान गोंयांत येवपी रेंवे खातीर आवश्यक परवानो आसा काय ना ताची खरपणान तपासणी जातली। तशेंच प्रत्येक शिमेच्या एंट्री पॉयंटाचेर हो परवानो दाखोवप सक्तीचें आसतलें। बेकायदेशीर रेंवेची याचिका न्यायालयान निकालांत काडल्या अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिल्या। धारगळ पंचायत वाठारांत पेट्रोल पंपा फाटल्यान मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापणी सुरू आसा। ही दोंगर कापणी कॅसिनो कंपनी करता अशें कळिल्ल्यान धारगळचे आदले सरपंच अनिकेत साळगांवकर हाणें कंपनीचे वेवस्थापका कडेन संपर्क केलो। तेन्ना ह्या संदर्भात आपल्या कडेन सगळे परवाने आशिल्ल्याचे वेवस्थापकान स्पश्ट केले। पूण अनिकेताक ताचेर विश्वास ना, देखून ताणें हायकोर्टान वचपाचो निर्णय घेतिल्लो आसा। बेताल भाटी दिसा उजवाडा चोरयेचो यत्न जालो। हे दोन चोर एक बंगलो फोडपाक आयिल्ले खरे, पूण तांचो हो चोरयेचो यत्न फसलो। लोखणाच्या रोडान चोर कशा पद्दतीन दार उक्ते करपाचो यत्न करतात तो प्रकार हो सगळो CCTV कॅमेरात कैद जालो। बेताल भाटी दिसा उजवाडा हो चोरयेचो प्रयत्न दोन चोरां कडल्यान जालो आनी हो जो प्रकार आसा तो CCTV कॅमेरात कैद जालो। हे दोन चोर एक बंगलो फोडपाक आयिल्ले खरे, पूण तांचो हो चोरयेचो यत्न फसलो। हे दोगूय चोर CCTV कॅमेरात कैद जाले। बेताल भाटी दिसा उजवाडा चोरांनी हो बंगलो फोडपाचो यत्न केल्लो। मुगुल फातोर्डा वाठारांत भिरांकूळ अपघात घडलो। आयतारा रातच्या वेळार दुचाकी चलोवप्यान लायटीच्या खांब्याक धपको दिवन दुचाकी चलोवपी आनी दुचाकीच्या फाटल्यान बशिल्ल्याक आगताक मरण आयलें। ही दुखद घडणूक मुगल फातोर्डा ह्या वाठारांत आयतारा रातची घडली। दुचाकी चलोवप्यान लायटीच्या खांब्याक धपको दिवन दुचाकी चलोवपी आनी दुचाकीच्या फाटल्यान बशिल्ल्याक आगताक मरण आयलें। पर्रा कलंगूट रस्त्याचेर कदंबा बसीक सोमारा सकाळी अपघात जालो। चालकाचें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। पर्रा बस स्टॉपा लागीं एका प्रवाशाक घेवपा खातीर गाडी थांबयतना चालकान अचानक ब्रेक मारिल्ल्यान बसीवयलें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात जालो। कदंबा बसीक सोमारा पर्रा कलंगूट रस्त्याचेर सकाळी हो अपघात घडलो। एका प्रवाशाक घेवपा खातीर ड्रायव्हरान अचकीत ब्रेक मारिल्ल्यान हो अपघात घडिल्ल्याचें कळटा। ब्रेक मारिल्ल्यान बसीवयले ड्रायव्हराचें नियंत्रण गेल्ल्यान हो अपघात घडलो।
गोंयांत अपघाताचे सत्र सुरूच आसा. सोमाराक कुर्टी कोपरवाडा जंक्शनाचेर कार आनी दुचाकी मदीं जाल्ल्या अपघातांत दुचाकी चालक वासुदेव जल्मी हांकां गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताका लागसरच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले. तांचेर उपचार चालू आसा. आर्टिका कार फोंडेच्यान बेळगांव सायडीन वताली. दुचाकी फोंडेच्यान येतालो दुचाकीवालो. कारवाल्यान ताका वाटोवपाचो पुरेपूर यत्न केलो खंय, मात दुचाकीवाल्याक धपको बसलो आनी तो गंभीर जखमी जालो. ताका लागसरच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले. ताचेर उपचार सुरू आसात. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या खाजगीकरणाक काँग्रेसीन खर विरोध केला. सरकार दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत खाजगी वैजकीय महाविद्यालय सुरू करपा खातीर नेटान यत्न करता खंय. सरकाराच्या ह्या यत्नाक विरोध करपी निवेदन काँग्रेसीन हॉस्पिटलाचो वैजकी अधीक्षक दोतोर राजेंद्र बोरकाराक दिले. ह्या विशयाचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिवपाची मागणी काँग्रेस फुडारी एल्वीस गोमसान केला. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाच्या खाजगीकरणाक काँग्रेसीन खर विरोध केल्लो आसा. सरकार दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत खाजगी वैजकीय महाविद्यालय सुरू करपा खातीर नेटान यत्न करता अशें काँग्रेसीचें म्हणणें आसा. सरकाराच्या ह्या यत्नाक विरोध करपी निवेदन काँग्रेसीन हॉस्पिटलाचो वैजकी अधीक्षक दोतोर राजेंद्र बोरकाराक दिल्लें आसा अशें स्पश्टीकरण काँग्रेस फुडारी एल्वीस गोमसान दिलें. श्रीपाद नायक हांच्या रुपान गोंयच्या जनतेन 25 वर्सां भाजपाचे जू आयल्या खानार घेतले. आपल्या खानार तेंच्यांनी हे जू घेतले. आतां हे जू जड जाल्ल्यान ते कुशीक काडपाची वेळ आयला अशें काँग्रेसीचे उत्तर गोंयचे उमेदवार आदोगाद रमाकांत खलप हाणें म्हटलां. आपणाक जर खासदार जावपाची संद दिली जाल्यार लोकांचो आवाज जावन लोकसभेत झगडटलो अशें ताणें उतर दिलेलें आसा. आयतारा सांजे सुमार 4 वरांचेर कोलवाळे वाठारांतल्या एका पणसाच्या झाडाक अचकीत उजो लागलो. हो उजो कोणे तरी लायला आसूं येता असो दुबाव थळाव्यांनी ह्या वेळार उक्तायलो. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक थळाचेर वचून परिस्थिती नियंत्रणांत हाडली. वातावरणांत गरमी चड आशिल्ल्या कारणांत पणसाच्या कुशीक आशिल्ले चिचेकूय हो उजो लागलो अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिली. लेखक सूर्यकांत गांवकर हांच्या गोमंतकातील पुष्पवैभव ह्या पुस्तकाचे अनिल सामंत हांच्या हस्तुकी प्रकाशन जालें. ह्या पुस्तकांत 150 वखदी झाडांची चित्रां सयत म्हायती आसा. ह्या प्रकाशन सुवाळ्याक लेखिका पौर्णिमा केरकर, चंद्रकांत शिंदे आनी हेर मानेस्त उपस्थित आशिल्ले. लेखक सूर्यकांत गांवकर हांच्या गोमंतकातील पुष्पवैभव ह्या पुस्तकाचे अनिल सामंत हांच्या हस्तुकी प्रकाशन जालें.
शे आमी भुरगेपणाच्यान हो पेपर पळयता. पेपर वाचप हो गोमंतक, आनी गोमंतक म्हणटा कितेंय दुसरो सुद्दां पेपर जर जावत जाल्यार गोमंतक हाडले म्हणप. तरुण भारत समजा जावं जाल्यार गोमंतक हाडले म्हणप. अशें गोमंतकान म्हाका दिसता ह्या गोंयची खूब सेवा केल्ली आसा आनी फुडेंय तेंच्यांनी बरी अशीच सेवा करची आनी तांकां बरें कारकीर्द लाभची इतकें देवा कडेन मागणें. अगदी लहानपणापासून गोमंतक या वर्तमानपत्रावर अगदी मनापासून प्रेम करतो आहे. काणकोण येथे माझा जन्म आणि लहानपणी आमच्याकडे गोमंतक वर्तमानपत्र हे वर्तमानपत्र घरी यायचे आणि तेव्हापासून मराठी वाचनाची गोडी गोमंतकने लावली. गोमंतक गोव्याची जी सांस्कृतिक राजकारण आणि सामाजिक जी चळवळ आहे ज्यात गोमंतकचा खूप मोठा वाटा आहे, त्याची जडणघडण आणि त्याचा एकूण जो प्रवास आहे तो गोमंतकमधून कळाला. अजूनही गोमंतकशी निगडीत आहे आणि गोमंतक हे परत एकदा सांगतो की गोव्याच्या सामाजिक सांस्कृतिक आणि राजकीय क्षेत्रात खूप मोठं काम करत आहे आणि गोमंतकला खूप खूप शुभेच्छा. असंच कार्य यापुढे घडत राहो आणि गोव्याची जी अस्मिता आहे ती जिवंत ठेवण्याचं काम करो, हीच सदिच्छा. धन्यवाद. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी इंडिया अलायन्सा वांगडा सीट शेअरिंग करपाक तयार आसात. मात त्या खातीर म्हादयचें संरक्षण, बिगर गोंयकारांच्या बेकायदेशीर घरा आड कारवाय तशेंच पोगो बिल मान्य करप ह्यो आमच्यो 3 अटी इंडी अलायन्साक मान्य करपाक जाय अशी अट आरजीपीन दवरल्या. 20 एप्रील मेरेन ह्यो अटी मान्य आसा काय ना ते इंडी अलायन्सान स्पश्ट करचे अशें मनोज परब हाणें म्हटिल्लें आसा. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी इंडिया अलायन्सा वांगडा सीट शेअरिंग करपाक तयार आसा, मात आमच्यो कांय अटी आसात अशें मनोज परबान स्पश्ट केलें. इंडी अलायन्सान रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्यो 3 मागण्यो अमान्य केल्या. तशेंच आरजीपी म्हटल्यार भाजपाचे ट्रॅप, आमी ह्या ट्रॅपात फसचे ना अशें इंडिया अलायन्साच्या फुडाऱ्यांनी म्हटलां. म्हादय तंटो लवाद काँग्रेसीच्या सरकारा वेळारूच स्थापन जाल्ले जाल्यार पोगो बिल विधानसभेतूच भायर मारला. इंडी अलायन्साच्या फातोर्डा जाल्ल्या बसकेंत हे विधान गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे तशेंच इंडी अलायन्साच्या हेर फुडाऱ्यांनी केला. हरमलांतल्या बेकायदेशीर बांदकामाच्या विशयाचेर सोमारा उच्च न्यायालयांत सुनावणी जातली. 216 बेकायदेशीर बांदकामां मदली 53 आस्थापनां बंद करपाची नोटीस पंचायतीन काडल्या. हरमलच्या बेकायदेशीर बांदकामाच्या विशयाचेर सोमारा उच्च न्यायालयांत सुनावणी जाली. तशेंच 125 बांदकामां मोडपा विशीं थाराव घेतला. 88 बांदकामां मातये भरण करपाची ऑर्डर काडल्या. उरिल्ल्या बांदकामां विशीं फुडल्या 15 दिसांत निर्णय घेतले अशें हरमल पंचायतीन कोर्टाक सांगलें. दोन 2060 मेरेन भारत देश कार्बन विर्यत करपाची मोख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन दवरल्या. तशेंच ह्या विशीं 2014 सावन काम लेगीत सुरू आसा.
ह्या खातीर भाजपा हेर पक्षांची कॉपी मारपाची भाजपाक गरज ना. जे हेरांक कॉपी करतात तांची कितें गत जाता तें सगळ्यांच्या मुखार आसा अशें विधान भाजपाचे सरचिटणीस नरेंद्र सावयकार हाणें केलां. 2060 मेरेन पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन भारत देश कार्बन विरयत करपाची मोख दवरल्या. तशेंच 2014 सावन काम लेगीत सुरू जालां. मडगांव आतां पुराय स्क्रॅप यार्ड जाला आनी हाका थळावो आमदार दिगंबर कामत जबाबदार आसा. आपणे फातोर्डाची सर्वांगीण उदरगत केल्या. दिगंबर कामत जर फातोर्डा आयलो जाल्यार तो फातोर्डेचे मोती डोंगर करून उडयतलो असो तोमणो विजय सरदेसाय हाणें दिगंबर कामतीक मारला. तेणें मडगांव पुराय स्क्रॅप यार्ड करून दवरला आनी हाका पूर्ण जबाबदार थंयचो थळावो आमदार दिगंबर कामत आसा. जर दिगंबर कामत फातोर्डा आयलो जाल्यार फातोर्डाचो तो स्क्रॅप यार्ड करतलो अशी टिका फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें केला. काँग्रेसीचे फुडारी आतां कितल्योय बडायो मारूं लोकसभा वेंचणुकी उपरांत काँग्रेस प्रादेशीक पक्ष जावन रावतलो अशी टिका मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान केली. दुसरे वटेन भाजपाचे दोनूय उमेदवार व्हडा मताधिक्यान वेंचून येतलो असो विश्वास प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन उक्तायला. आयतारा सांजे सुमार 4 वरांचेर कोलवाळे वाठारांतल्या एका पणसाच्या झाडाक अतकीच उजो लागलो. हो उजो कोणी तरी लायला आसूं येता असो दुबाव थळाव्यांनी त्या वेळार उक्तायलो. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच तांच्यांनी घडणूक थळाचेर धांव मारून ही परिस्थिती नियंत्रणांत हाडली. वातावरणांत चड गरमी आशिल्ल्या कारणान पणसाच्या कुशीक आशिल्ल्या चिचेकूय हो उजो लागलो अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी दिल्या. सोमाराक कुडचड्या वाठारांत सिवेरेजीचें काम सुरू आसतनाच उदका पायपलायन फुटली. उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. सध्या ह्या वाठारांत उदकाची पुरवण बंद केल्या. देखून बेगोबेग उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्यांनी केला. त्याच बरोबर हांगा रस्त्याचेर गाडयांची येरादारी लेगीत गचमुड्डी लेगीत जाता. गाडयांची येरादारीची लेगीत कोंडी जाता. ह्या सिवरेजीचें काम सुरू आसतनाच उदका पायपलायन फुटली आनी उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली. गोंयांत रस्ते अपघातांचे प्रकार सुरूच आसात. फाटल्या 15 दिसांत गोंयभर जाल्ल्या रस्ते अपघातांनी 21 जाणांक जीव वगडावचे पडल्यात.
कालच्या एका दिसान 2 वेगवेगळ्या अपघातांत 4 जाणांक मरण आयले. फाटल्या 15 दिसांत सगळेच मेळून 93 अपघात जाल्यात. हातूंतल्या 7 भिरांकूळ अपघातांनी 9 जाण आगताक सोंपले. 1 जानेवारी सावन 15 एप्रिला मेरेन 106 दिसांत जाल्ल्या रस्ते अपघातांनी लागीं 80 ते 90 जाणांक मरण आयले. फाटल्या 24 वरांत वेगवेगळे कडेन जाल्ल्यान 6 अपघातांनी 4 जाणांक आगताक मरण आयले. फाटल्या 15 दिसांत हे 90 अपघात घडल्यात. फाटल्या कांय दिसांसावन गोंयांत अपघातांचें सत्र सुरूच आसा. राज्यांत एके वटेन अपघातांत लोकांक मरण येवपाच्यो घडणुक्यो घडटा आसतना बारीक सारीक अपघातांचें सत्र चालू आसा. आसगांवां एकाच सुवातेर 2 अपघात जाले. सगळ्या गाडयांचे ड्रायव्हर पर्यटक. फोंडा कुर्टी कार आनी दुचाकीचे अपघातांत एकलो गंभीर जखमी जालो. पर्रा कलंगुटे रुटाचेर कदंबा रस्त्या भायर गेली. सुदैवान कसली जिवीत हानी जावंक ना. कुडचड्यार केंद्रीय अमृत भारत स्टेशन येवजणे खाला सुसज्ज अशें नवें रेल्वे स्टेशन बांदपाचें आसा. केंद्रीय अमृत भारत स्टेशन ह्या येवजणे खाला हे रेल्वे स्टेशन बांदतले. त्या कारणांत ऐतिहासीक म्हत्व आशिल्ली इमारत मोडपाचें काम सध्या जोरान चालू आसा. आदली इमारत लागीं मातये भरवण केल्या आनी नवीन इमारतीचें काम दुसरे कडेन जोरान चालू आसा. दोन 2023 ते 24 वर्सा उजो पालोवपी दळाक वट्ट 8,000 फोन कॉल्स आयले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी ह्या वर्सा 194 मनशांचे जाल्यार 757 जनावरांचे जीव वाटयले. तशेंच ह्या वर्सा 179 कोटींची मालमत्ता वांटोवपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयला अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचो संचालक नितीन रायकरान दिली. आयतारा फायर सर्व्हिस दिसा निमतान उजो पालोवपी दळाच्या मुख्यालयांत जाल्ल्या कार्यावळींत उजो पालोवपी दळाचो संचालक उलयतालो. मोरजे पंढीरवाड्या वयल्या धाकट्या पुलाची सामकी अवतिकाय जाल्या. भौशीक बांदकाम खात्यान पुरायपणान ह्या पुला कडेन दुर्लक्ष केलां. पावसान जाल्यार हो पूल कोसळपाच्या मार्गार आसा. देखून आतां तरी पावसाळ्या पयलीं हो पूल नव्यान बांदचो अशी थळाव्यांची मागणी आसा. हो पूल केन्ना कोसळत हें सांगूं येना. मोरजे पंढीरवाड्या वयल्या धाकट्या पुलाची ही अवतिकाय. भौशीक बांदकाम खात्यान पुरायपणान ह्या पुला कडेन दुर्लक्ष केलां अशें थळावे म्हणटात. पावसान हो पूल कोसळपाची शक्यताय आसा अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. ताका लागून पावसा पयलीं हो पूल बांदून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. सावयवेरें पंचायतीच्या शिलवाडो वाठारांत गव्यांचो धुमाकूळ सुरूच आसा.
कुळागरां काजू बागायती सयत अणसाची गव्य रेडे नाशाडी करतात. हाचो फटको थंयच्या शेतकारांक बसला. सरकारान बेगोबेग हाचेर उपाय काडचो अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केला. हालीं तेंपार गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी गव्य रेडे दिश्टी पडटात. लोकवस्ती कुशीकच्या शेतांनी हालीं तेंपार गव्यांचो वावर वाडला. गवे शेतां तशेंच बागायती आनी हेर पिकावळीची नाशाडी करतात. ताका लागून शेतकऱ्यांचेर हावळ आयला. सावयवेरें पंचायत वाठारांतल्या पालवाडा, शिलवाडा आनी बोणये ह्या वाठारांत गव्यांनी कुळागरां आनी काजू सयत अणसांची लेगीत नासधूस केल्या. जून जाल्ली अणसां तशेंच अणसाचे रोंपे खावन उडयल्ल्यान अणसाचें पीक घेवपी शेतकार संकटांत सांपडल्यात. सरकारान हाचेर उपाय काडून शेतकऱ्यांक थाकाय दिवची अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केला. नामनेचो चित्रकार आनी गोंयचो पूत FN सोजा हांच्या जन्मशताब्दी निमतान आल्तिना वयल्या सुनापरान्ता आर्ट गॅलरींत एक चित्र प्रदर्शन भरलां. हे प्रदर्शन 11 मे मेरेन लोकांक खातीर उक्तें आसतलें. हातूंत चित्रकार सोजा हांणी काडिल्ली खासा करून गोंयचे लँडस्केप आनी जेजू क्रिस्ताची वेगवेगळी चित्रां प्रदर्शना खातीर मांडल्यात. ह्या प्रदर्शनात FN सोजा हांचे कांय वेंचीक फोटोय प्रदर्शीत केल्यात. हांव पराग हेदे, हांव पणजे मिरामार रावतां. आनी गोमंतकाक सांगपाचें म्हणजे अशें की आमचे ल्हानपणांतल्यान गोंया फक्त दोनूच मराठी पेपर आशिल्ले. एक म्हणजे गोमंतक आनी दुसरो मडगांवचो राष्ट्रमत